गोंयांत बरे बरे विचारवंत आसात, मात ह्या लोकांचे विचार गोंयकारां मुखार पावताच अशें ना। हे विचार थिंक गोवा प्लॅटफॉर्मा वयल्यान लोकां मुखार दवरपाचो यत्न जातलो म्हूण थिंक गोवाचो फादर विक्टर फेर्रांव आनी प्रदीप काकोडकार उलयले। 18 जून गोंय क्रांती दिसा निमतान थिंक गोवान सस्टेनिंग द आयडिया ऑफ गोवा विशयाचेर चर्चासत्र दवरलां। गोंयांत खूब विचारवंत लोक आसात, पण तांचे विचार खुबदां लोकां मुखार पावनात। खुबदां ते बरे बरे लोक जे विचार करतात ते लोक आपूण आपल्याक एक्सप्रेस करनात, ताका लागून बरे विचार खंय तरी पयस उरतात जनते मुखारल्यान। सो ताका लागून आमी थिंक गोवा ह्या प्लॅटफॉर्मा खाला ह्या लोकांक एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा की आपले विचार त्या प्लॅटफॉर्माचेर मांडपाचो, सो दॅट लोकांक चडांत चड लोकां मुखार बरे विचार पावंक शकता। On 18th June, we are commemorating the Goa Revolution Day. On this day, we thought we would have to think about the idea of Goa. Sustaining the idea of Goa is a seminar that we are organizing. Think Goa is a center for alternative and public discourse. Now, Think Goa is having its first event. We are going to have more. We are going to also register ourselves. We are just trying to build a public discourse and create alternatives from Goan point of view for everyone. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळ फातोड्ड्या ट्रेनिंग सेंटर घालतले। शेनवारा फुटबॉल सेंटराचें उक्तावण जातलें। हे सेंटर उगडूंक थंयच्या श्री दाम बाबाचे घोडे संस्थेन GFDCक आदार दिला। 6 ते 12 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक ह्या ट्रेनिंग सेंटरांत फुटबॉलाची कोचिंग मेळटली। आदलो फातोड्डेचो आमदार दामू म्हणटा, आतां मेरेन 200 भुरग्यांनी सेंटरांत इंट्रस्ट दाखयला। श्री दाम बाबाले घोडे ह्या संस्थेच्या सहकार्यान म्हणजे जोड पावलान आमी पयली ग्रास रूट लेवल फुटबॉल डेव्हलपमेंट सेंटर जे आसा ते हांगा उक्तावण करतात। एलिजिबिलिटी जी आसा भुरग्यांक ती 6 वर्सां पासून सुरू जातली आणि 6 वर्सां पासून 12 वर्सां मेरेन ताका शास्त्रोक्त सायंटिफीक वे आणि ताका सगळे एज्युकेशन दिले गेले वतले। जवळ जवळ 200 भुरगे हाची इन्क्वायरी आयल्या, अजुनूय येतात। ह्या सेंटराचे उक्तावण 18 तारखेक स्पोर्ट्स मिनिस्टर आदरणीय रमेश तवडकर हांच्या हातान जातले। तांचे वांगडा सावियो मेदेरा हे माजी इंटरनॅशनल फुटबॉलर आणि तशेंच रोमियो फर्नांडीस FC गोवाचे फुटबॉल प्लेयर ह्या हजर आसतले। खबराचित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।